आईचे सुवार्थेंतली परिस्थिती जेवणाची. जेजू जेवणाक गेला, थंयसर जेवणाक हेर वोवळे आयल्यात आणि तांचो मनोभाव जेजून पळयला. त्या वोवळ्यांनी पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडच्यो पळोवन जेजू वपारींनी उलोवन आपली सुवार्ता जेवणाक आयलेल्यांक आनी जेवणाक आपयलेल्यांक एकसारकी परगडता. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. ही उतरां लुकाचे सुवार्थेचो प्रमुख विशय. दाखल्याक मोरयेच्या स्तुती गायनां सयत हो विशय प्रामुख जावन वाळटा. पयलें आनी वयलें स्थान सोदून वेचे न्हय, बगर खालतेपणी जियेल्ल्यांक तें देवान दिवचें देणें जावंक जाय म्हणलीच जेजूचे शिकवणेचो सार. एका जेवणाच्या आपोवण्याचे रण फारीक करूंक खंडीत जावन आस्पद आसलेल्यांक आनी तांक आसलेल्यांक मात्र साध्य जाता. हेरांक तें साध्य जावचें ना. रण फारीक करूंक तांक नासल्ल्यांक खंयच्याय बऱ्या फाल्याच्या जेवणाक आपोवंक जाय म्हणच्या मुखांत्र असल्यांचें रण देवच फारीक करता म्हणलें जेजून सांगून दिलां. नितीवंतांच्या जीवनपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें म्हणल्या उतरांनी हें स्पश्ट जालां. जेजू प्रमाणे खालतेपण आनी रण फारीक करूंक तांक नासलेल्या उद्देशी कार्याळ जावप दोनी दैवीक विसवणेच्योच गजाली जातात.